निवृत्त जाल्ल्या तारवट्यांक ऑक्टोबर 2019 ते मे 2021 मेरेनचे पेन्शन सरकारान वेंचणुका पयलीं दिवचे म्हण मागणी आम आदमी पक्षाचो फुडारी कॅप्टन वेन्झी विएगस हांणी केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज हांगा बाणावलेचे रिटायर्ड सीफेरर्स आमचे बरे येलो आय. पयलीं म्हणल्यार 25 ऑफ जून 2021 ह्या वर्सा एक 2 म्हयने जावन गेले बीजेपी सरकारान तारवट्या पासत म्हणून एक न्यू स्कीम काढली. पोन्ने स्कीम आहा ती कांयच उलय नासतना एक न्यू स्कीम काढली आणि 2500 तारवट्यांक पेन्शन न्यू स्कीमाचे 6 म्हयन्याक ओनली फॉर 6 मंथ्स म्हणून ही स्कीम इम्प्लिमेंट केली. आणि हे स्किमे प्रमाणे काल तेमगेले न्यूजाचेर आणि चॅनलाचेर आज पेपराचेर आउट जाला की हे स्किमाचे 3 म्हयन्या पयशे त्यांनी रिलीज केले. हे पयशांक लागून आज तारवटी भाव खूप त्रास काटाय. आणि आमगेले जे एसोसिएशन आहा GSAI गोंयचे एसोसिएशन ते तारवट्या पासत जे झुजता एमी हो पेन्शनाचो इश्यू सारको थरली घेऊन गव्हर्नमेंटा कडेन ते झुजले. आणि आज जे पेन्शन मेळ्ळें तें सद्या तांकां इज आय थिंक बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ GSAI अँड सगळे तारवट्या पासत आणि ऑन बिहाफ ऑफ देम GSAI आमी थँक्यू म्हणटाय फॉर डुईंग अ गुड जॉब. आम आदमी पार्टीन गेल्या त्या वर्सा ऑक्टोबरान एक प्रेस कॉन्फरन्स हे पेन्शनाचे घेयली आणि तेच फाटल्यान आमी मॉनिटर करताले की हे काम मुखार वयतेश म्हणून. पूण आज सगळी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाली तू आणि इतली जावन आज तारवटी भाव या जंक्शनाचे आहाय आणि ते कित मुडाय ते आमी तेका वचून आयकया. आमगे भाव हिंग आज बाणावलेचो सिनियर सिटीजन तो ऑल्सो तेणे तेगेली फर्स्ट बोट काल्टेक्सासून कॉमर्स केली. काल्टेक्स कंपनी तेच भाशेन हिंगा जे तारवटी भाव आहाय मुगल लायनी आहाय, शेव्रोना आहाय, IK मरीना आहाय, कुनाडा आहाय, सिंध्यातू आहाय, आर्काडियातू आहाय, मोबिलांतू आहाय. हे सगळ्यो पोन्यो कंपन्यांनी इतली ते एक्सपिरियन्स आहा. पूण आज हो गव्हर्नमेंट रडयता फकत हे थोडे पेन्शना लागून.